पिरणा तोडले चांदेवाड्यार एक दादलो आणि बायलेन जोडयेन आत्महत्या केल्या। मंगळारा सकाळी शापोरा न्हंयत व्हड्यांत तांच्यो कुडी एकठांय मेळ्ळ्यो। दोगांनी एकठांय जीव दिलो असो अदमास आसा। न्हंयचे देगेचेर तांची मोटरसायकल दवरिल्ली मेळ्ळी। म्हापशेच्या पुलिसांनी न्हंयेंतल्या व्हड्यांतल्यान कुडी काडल्यो। आत्महत्या केला तो दादलो बोर्डे दिवचलचो, नांव राजन पेडणेकार आनी बायल संगीता नायक मणिरी दोडा मार्गावयली। सकाळी उठून हांव गेल्लो भाटार अशें ब्लावज साडी कशी घेतली कोणाची उठता ती तेन्ना हांव भियेलो आनी घरा कडेन गेलो आनी सरपंचाक आपोवन हाडलो, लोकांक लागीं गेले आनी तांकां दाखयलें। तेच्या नंतर पुलिशेक फोन केलो, फायर ब्रिगेडीक फोन केलो, तेंच्यांनी येयले आनी बॉडी काडली आनी फुडली कारवाई आतां चालू केली। मोबायल दोन आसले तेजेर आतां पुलीस तेजी चवकशी घेतात। एक गाडी आहा तेजेर, ती गाडयेचो नंबर आहा 0179। मयेकाराक इव्हॅक्युई प्रॉपर्टींतल्यान मुक्त करपाचो विशय सरकारी पांवड्यार हाडकला। हे खातीर कायदो आयोगान हे पयलीं एक मसुदो केल्लो। नवो आयोग नवो ड्राफ्ट करता, तो अजूनय सरकारा कडेन पावूंक ना। मुख्यमंत्री म्हणटा 19 डिसेंबराची वाट पळयात। हो प्रश्न तडीक लागलो ना जाल्यार परत उपासाक बसपाची शिटकावणी मये भूविमोचन समितीन दिल्या। मयेच्या लोकांक 19 डिसेंबर मेरेन सरकार इव्हॅक्युई प्रॉपर्टींतल्यान मुक्त करतलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयल्लें। सो फार एज लॉ कमिशन इज कन्सर्न आमच्यो 3 मिटिंगो जाल्यो आनी हेज्या संदर्भात आमी भूविमोचन समिती आसा, बाकीचे जे कोण त्यातले स्टेक होल्डर्स आसात तेंचे कडेन आमची उलोवणी जाल्ली आसात। सो फार एज लॉ कमिशन इज कन्सर्न त्यामुळे त्यांचो आयिल्लो ड्राफ्ट अर्लियर लॉ कमिशनान प्रिपेअर केल्लो ड्राफ्ट आमचे जाल्ले डिस्कशन याच्या आधाराचेर आमी एक रिपोर्ट तयार करून सरकाराक दितले। लॉ कमिशनाचें एका विचारिल्लें हांवें, ते म्हणटा दोनी ड्राफ्ट पावल्यात म्हणे हेंचे आनी तुमचे 19 तारखेक सांगला मरे। हय 17 तारखेक कित्याक सांगू सरकारान मयेकारांचो आनी वेळ वगडे नासतना जे उतार दिलेले आसा ते उतार तेंच्यांनी पाळचे। काँग्रेस सरकारा वेळाचेर आमी आंदोलन स्थगीत दवरलेलें आनी हें स्थगीत दवरलेलें आंदोलन आमकां परत सुरू करपाक सरकारान प्रवृत्त करचें न्हू। जर 19 डिसेंबरा पयलीं हो प्रश्न सोडयलो ना जाल्यार उपोशणाचे हत्यार जे आमी स्थगीत दवरलेलें ते आमी परत पणजेन सुरू करतले। वास्को बाजारांतली 2 मोबायलाची दुकानां चोरांनी मंगळारा फांतोडेर फोडली। एका दुकानांतल्यान 40 ते 50 सेलफोन जाल्यार दुसऱ्या दुकानांतल्यान 20 सेलफोन चोरयेक गेल्यात म्हणपाचो अदमास दुकानदारांनी उक्तायला। चोरांनी दोनूय दुकानांनी मेळून सुमार 5 लाखाचो हात मारला असो तांचो दावो। लागींच्या वॉचमॅनान चोरांक पळयल्ले पूण दुकाना कडेन लायट नाशिल्ल्यान ताका समजलें ना। सुबह हम लगभग 9:30 बजे के बीच में आए थे शॉप खोलने के लिए। तो उस टाइम आने के बाद देखा तो भाई ने वो शटर ओपन किया तो देखा तो कंप्यूटर जो हमारा है वो साइड में रखा हुआ है। तो जाने के बाद उसने मुझे पूछा तो बाद में मैंने उसको चेक किया, जाके देखा तो अंदर सब बॉक्स जितना भी है सब बिखरा पड़ा हुआ है। तुरंत ही मैंने शटर उसको बंद कर दिया और पुलिस के पास चला गया। कितना मोबाइल गया? लगभग 40 से 50 मोबाइल था जो भी हाई रेंज का था। मिनिमम 4.5 लाख तो मान के चलो। सुबह दुकान खोला तब ये काउंटर इस साइड से मुड़ा हुआ था और ये अंदर आया हुआ था। तभी अंदर जाके देखा तो पूरा बिखरा हुआ था मोबाइल। बॉक्स पहले आने के बाद शटर बैंड था क्या? हाँ शटर थोड़ा बैंड किया हुआ था ऊपर से। कितना मोबाइल गया? एक 15, 16, 20 रहेगा। 20 के आसपास। हाँ 20 तो है। अंदाजन वैल्यू कितना होएगा टोटल? 90-95 लाख तक रहेगा। यार आप यहाँ पे सिक्योरिटी बोल के है ना? हाँ वेज मार्केट। क्या वेज मार्केट? और ये जो अभी चोरी हो गया वो दुकान भी देखता है? हाँ उधर से बैठ कर नजर मारता है। क्या हो गया वहाँ पे? वैसे ही 7-8 आदमी सुबह 4 बजे खड़ा था तो उधर से देखा मैं। तो मेरे को इतना डाउट नहीं हुआ कि इधर चोरी हुआ बोल। लेकिन आपको पता है ना ये दुकान का मालिक अलग है बोल के? मालिक है लेकिन इधर कुछ दिखता नहीं रात को, पूरा लाइट बंद है इधर का। शक करने का सवाल ही नहीं था। इधर 4-5 आदमी लोग ऐसा डेली रात को पीने को आता है, इधर इधर घूमता है। येता ते लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाचे उमेदवाराक तेंको दितले काय ना हें मोगोन अजून थारायल्लें ना। पक्ष भाजपा बरोबर सत्तेत आसलो तरी वेंचणुकेत तेंको दिवपा विशीं निर्णय मोगोची केंद्रीय समिती वेंचणुके वेळार घेतली अशें अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान मिडियाक सांगलें। पक्ष मराठी राज्य भाशेचो अजेंडा तडीक लाग मेरेन पाठपुरावो करतलो अशें ढवळीकारान मिडियाक उलोवन दाखयलें। मोगो पक्षाचे स्वताचे मुख्यालयाचे सांतिनेज उक्तावण केल्या उपरांत ढवळीकार भाव मिडिया कडेन उलयताले। आमची केंद्रीय समिती आसा
केंद्रीय समितीच्या तेन्ना केंद्रीय समिती बसतली, विचार विनिमय करतली आणि त्याच्यानंतर डिसिजन घेतली. भाषा संबंध ह्या दृष्टिकोनांतल्यान जेन्ना आमी विचार करता किंवा मगो पक्ष ह्या दृष्टिकोनांतल्यान विचार करता की मराठी ही राज्यभाषा जावपाक जाय, हें धोरण फुडें वचपाक जाय आणि ते प्रत्येकाच्या मनात आसा, कारण ह्या शिवाय पर्याय ना हे सिद्ध जाल्लें आसा. येत्या विधानसभाच्या सत्रात तुम्ही विधेयक बी हाडटले? आमी कोलिशन गव्हर्मेंट आसा आणि आमचे कडेन तितले नंबरूय आसा. मुख्यमंत्र्याच्या माध्यमांतल्यान जर आमी तसो विचार केलो आसत जाल्यार दोनूय पक्ष एक जावन ही गोष्ट शक्य आसा, अशक्य ना, आणि तो प्रयत्न आमचो मोगो पक्षाचो आसतलो. पक्षान गेलेले आनी तुमी परत हाडटा अशें म्हणटले. प्रयत्न करतले आमी, प्रयत्न करूं जाय न्ही. सगळ्यांक ओपन दवरतले काय तेजें कितें बंधनां बी आसा कोणे कॅटेगरीन दवरलेले? तशें कांय ना. पयलीं कोण सगळ्यांक ओपनूच आसा, राजकीय पक्ष तो सगळ्यांक ओपन आसतले. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.